आयज डॉक्टर वामन दत्तात्रय वर्तक हांची जयंती. ह्या दिसा तांचो जन्म जालो आनी अंदूचे वर्स जे आसा ते जन्मशताब्दी वर्स म्हणून सुरू जाता. आयच्या दिसान जन्मशताब्दी उत्सवाक आमच्या गोंयांत आमी सुरवात करता. कित्याक तर डॉक्टर वामन दत्तात्रय वर्तक हें जें नांव आसा तें गोंय मुक्त जाल्या उपरांत गोंयचो जो वनस्पती वैभवाचो वारसो आसा तो लोकां समोर हाडपा खातीर तांच्यांनी जें पुस्तक निर्माण केलें गोंयच्या वनस्पतीच्या संदर्भांत तें आयज सुद्दां एक मैलाचो फातर जावन आसा. त्यांच्या पुस्तकांतल्यान जायत्या वनस्पती शास्त्रज्ञांक संशोधकांक प्रेरणा घेवपा सारकें कार्य जें आसा तें तेंच्यांनी केल्लेलें आसा. गोंयची वनस्पतीची वेगवेगळी जी संपदा आसा ताचो खोलायेन अभ्यास तेंच्यांनी केल्लो आसा. कर्नाटकांतल्या उत्तर कन्नड ह्या भागांतलो जो वाठार आसा केसर रॉक थंयच्यान ते पेडणे मेरेन तांणी गोंयच्या रानाची भोंवडी केली आनी थंय जी झाडां आसा झोपां आसा ह्या सगळ्यांचो अभ्यास केलो. तांकां थळाव्या भाशेन कितें म्हणटात आनी शास्त्रीय परिभाशेन कितें म्हणटात ह्या संदर्भांतल्यो नोंदी ज्यो आसा त्यो तेंच्यांनी केल्लेल्यो आसा. अशा ह्या व्हड वनस्पती शास्त्रज्ञानान आमच्या भारतांतले डॉक्टर शंकर आगारकर ह्या मनशान त्यांच्या नांवान जी संस्था पुण्या हांगासर सुरू जाल्ली त्या संस्थेच्या पयलीं एक विज्ञान वर्धिनी नांवाची संस्था पुणे हांगासर स्थापन जाली. ह्या संस्थेन ते एक शास्त्रज्ञ म्हणून काम केलें आनी हे काम करीत आसतना तेंच्यांनी आमच्या भारतांतल्या वनस्पती दायजाचो अभ्यास केलो. असो हो ग्रेस्त मनीस तांचो जल्म जो आसा तो भोर ह्या पुणे लागसारच्या वाठारांत जालो. रायगड आनी हेर जे गड किल्ले आसा त्या गड किल्ल्यांचेर भ्रमंती करता आसतना त्यांच्या मनान आमचे वनस्पतीचे दायज जे आसा त्याचो अभ्यास करपाची प्रेरणा जाली. तांच्यांनी शास्त्रीय रित्या अभ्यास करून आमचे हे वैभव कितले ग्रेस्त आसा ते जगाक दाखोवन दिल्लेले आसा. डॉक्टर माधव गाडगीळ हे जे जागतीक स्तरा वयले पर्यावरण तज्ञ आसा तांकांय वनस्पती शास्त्राचे धडे जे आसा ते डॉक्टर वामन वर्तकांनी दिल्लेले आसा आनी त्या संदर्भातली कृतज्ञता जी आसा ती डॉक्टर माधव गाडगीळ हांणी वेळोवेळी व्यक्त केल्लेली आसा. डॉक्टर माधव गाडगीळ आनी डॉक्टर वामन वर्तक हांणी भारताच्या नदरेंतल्यान एक म्हत्वाचें काम केलां ते म्हळ्यार आमच्यो ज्यो देवरायो आसा देवाच्या नांवान जी राखून आमी आमच्या पुर्वजांनी जी जंगलां दवरलेली आसा तर त्या दायजाचो अभ्यास करून हो वारसो जो आसा हो जगा समोर हाडपाचो यत्न त्यांनी केल्लो आसा. दोनूय व्यक्तिमत्वांनी आयज त्यांची जन्मशताब्दी आसा ती आमी सुरू करता आनी त्या संदर्भान गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांतल्यान जे लोक येताले ह्या संदर्भान अभ्यास करपाक संशोधन करपाक तर त्यांच्या खातीर आमी 3 देवरायो जे आसा त्या 3 देवरायांचे दर्शन जे आसा तांकां आयज घडयताले. हांव ह्या व्हड मनशाक आयच्या दिसा आर्गां अर्पण करता. तांच्या विशयीची कृतज्ञता जी आसा एक गोंयकार ह्या नात्यान हांव व्यक्त करता. अस्तम घाटान आयज आमचे वनस्पती वैभव जे आसा तेच्यो कुरू ज्यो आसा ह्यो कुरू आयज नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा. आमी हे 5वें ग्रेस्त दायज सुरक्षीत दवरच्या खातीर यत्न करुया. आयज आमी ज्या वाठारांत उबे आसा ते म्हळ्यार कुडशे सत्तरी हांगासली म्हादय न्हंयच्या कांठार जी देवराई आसा त्या देवराईन आमी उबे आसात. हांव ह्या देवराईन उबो आसा ताच्या फाटलें एक कारण म्हळ्यार ह्या देवराईन एक सुंदर अशी गजलक्ष्मीची मुर्ती आसा. जी मुर्ती आमकां पुराय गोंयांत अशा प्रकारची मुर्ती पळोवंक मेळना आनी ह्या मुर्तीचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार विजयनगर साम्राज्याच्या कालखंडातली ही मुर्ती आसपाक जाय आनी ह्या मुर्तीचेर आमकां गोंयच्या न्हयच तर भारताच्या मूर्तिशास्त्र विज्ञानाच्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हत्वाचो पुरावो जो आसा तो म्हळ्यार कल्पवृक्ष जो माड आसा
तो माड पळोवपाक मेळटा. भारतीय लोकांनी कल्पवृक्ष हो सन्मान जो आसा हो भेल्ली माडाक दिल्लो आसा, भेल्लो माड जेका आमी म्हणटा तेका. पूण जेन्ना शेकड्यांनी वर्सां पयलीं गोंयान प्रशांत महासागरांतल्यान हांगासर माड येयलो, नाल्ल येयलो आनी त्या नाल्लाक लागून आमच्या एकंदर ज्यो कुळागरां आसा, आमची जी भाटां आसा ती ग्रेस्त जाली आनी ही ग्रेस्ताची दायज जे आसा ते गजलक्ष्मीच्या रुपान आमकां ह्या देवराईन पळोवपाक मेळटालें. पयलींच्या तेंपार जेन्ना हांव 25 वर्सां पयलीं ह्या देवराईक भेट दिल्ली तेन्ना ही देवराई जी आसा ती आंबे किंवा भिंडा किंवा भिल्लो माड अशा जायत्या देशी वृक्षांनी ग्रेस्त जातली. आयज आमी पळयतात की त्या जाग्याचेर आमकां पळोवपाक मेळटा एक जे स्ट्रक्चर हे आतांचें स्ट्रक्चर आसा आनी तितून आमकां प्रामुख्यान पळोवपाक मेळटा गजलक्ष्मीची मुर्ती. पूण पयलींच्या तेंपार हांगासर जी व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसलीं, रूख आसलीं, ती आयज इतिहास जमा जाल्लेले आसा. आमी जेन्ना देवराई म्हणटा तेन्ना देवराईचें हें दायज जें आसा हें दायज आमी सुरक्षीत आनी संवर्धन करचे खातीर यत्न करपाक जाय. आनी तीच खऱ्या रितीन डॉक्टर वामन दत्तात्रय वर्तक हांकां श्रद्धांजली करतली. त्यांच्या आत्म्यांक शांती मेळटली. त्यांनी जे कार्य केल्लेलें आसा ते फुडल्या पिळगेक आमी सांगपाक जर जाय जाल्यार ह्या वर्सा जे आमी कार्यक्रम परिक्रमा समूह आनी विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज हे मनयताले त्या कार्यक्रमान तुमी वांटेकार जायात आनी गोंयचे वनस्पतीचे दायज जे आसा हे समजून घ्या. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.